नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। सावड्डेचे समीर मापारी खून केशीन सगळे आरोपींक निर्दोष सोडले। राजेश बालेश आणि विनय देसायावेले आरोप सिद्ध करपाक सरकार पक्षाक अपेस। पुताक न्याय मेळना म्हूण समीराचे आवयन कोर्टान केलो आकांत। ट्रेड युनियनांचे भारत बंदाचे उल्याक साप उणो प्रतिसाद। काय राष्ट्रीयकृत बँको केंद्रीय आस्थापना सोडल्यार गोयचे वेव्हार येरादारी स्कुला सुरळीत। कामगारांचो पणजे निषेध मोर्चो सरकाराचेर फोग। पेट्स म्हूण प्रशिक्षण घेतिल्ले एलडीसी स्टेनोग्राफर ड्रायव्हर आणि सरकारी मुळावे शिक्षकांचे रेग्युलरायझेशन आणि प्रमोशनाची सरकारान केली व्यवस्था। मंत्रिमंडळान घुणायलो फाटले सरकाराचो निर्णय। मोती दोंगरावेले फामिलींक कम्युनिदादीन दिल्ले नोटिशीक हायकोर्टाची 2 सप्तकांची स्थगिती। मुख्यमंत्री म्हणटा गुन्यांवकार सोडून बरे लोकांचे पुनर्वसणुकेची सरकाराची तयारी। आणि पणजे पाट्यार अजंता हॉटेलाचे बिल्डिंगेक उजो। गाडया सहित 25 लाखाचे सामानाचो गोबर। पेट्रोल पंपा मेरेन उजो पावंक नाशिल्ल्यान वाठार सालवार। खबरो विस्तारान। सावड्डेचे समीर मापारी खुनाचे केशीन सगळे आरोपींक मडगावचे जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान निर्दोष सोडले। हे केशीन राजेश बालेश आणि विनय देसाय आरोपी आशिल्ले। वर्ष जुलै 2007 ही केस घडिल्ली। आपल्या पुताक न्याय मेळना म्हूण समीराचे आवयन कोर्टान आकांत केलो। आरोपीचेर आशिल्लो एकूय गंभीर आरोप सरकार पक्ष सिद्ध करूंक शकलो ना। समीर मापारी खून प्रकरणाचो निकाल आयकून समीराची आवय कोर्टातूच घुवळ येवन पडली। न्यायालयावेलो विश्वासच ना जाला अशें तिचें म्हणणें आसा। इतले म्हाज्या चेड्याक त्रास करून मिशनीचेर घालून फातर बांदून आनी कितें घालून म्हाज्या चेड्याक तेणी त्रास करून मारून उडयलो। आनी म्हागे चेडो तेणी इतल्या लोकांक मारप बुरको मारून मारून आनी म्हागे चेड्याक सगळी खबर आसलेली मास्कारीन मारेना गुळी मारली चोरांनी। आनी म्हागे चेड्याक इतली खबर आसली म्हणून म्हागे चेडो लोकांक सांगता म्हणून म्हागे चेड्यान काम सोडटा म्हळ्यार आपल्याच्यान तेंगे पळोवपाक जायना म्हणून म्हागे चेड्याक तेणी मारून उडयलो। 25-30 तारखेक आतां विनय कोरावलो। आतां परेकाराक कशें फोंडा घालपाचो तें तुमी म्हाका सांगात बाबा। परेकाराक सगळी वाट लायल्या। समीर मापाराची कूड ऑगस्ट 2007 शिरोड्या जुवारी न्हंयेत मेळिल्ली। ही कूड लोखणाच्या अँगलाक तांब्याचे वायरीन बांदिल्ली। राजेश देसाय आणि ताचो भाव बालेश देसाय आड फोंडे पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केल्लो। जुलै म्हयन्यान समीराचो खून जाल्लो। हे आरोपींक कोर्टान निर्दोष थारायल्यात। न्यायाधीश डेजमंड डिकोस्तान हो निकाल दिलो। निर्दोष थारावपाची कारणां अशी आसात। समीराक काय बेकायदेशीर गजाली खबर आशिल्ल्यो म्हूण आरोपींनी ताका काबार केलो। फार्म हावसाचेर समीराक गुंगीचे वखद दिले। समीराक तांब्याच्या वायरींनी नायलॉन दोरयेन बांदिल्लो। समीराची कूड आरोपींनी सोलिया न्हंयेत उडयली। समीर खंय आसा ह्या विशीं आरोपींनी गोंधळ निर्माण केल्लो। मेळिल्ली कूड समीराचीच ही गजाल सिद्ध करप। जुलैच्यान आरोपी बेपत्ता आशिल्ले। I accept today's defeat with a clean and clear conscience, with honor and pride, because I'm going to treat the same as a stepping stone in all my future endeavors. Because during the course of this trial, this was one case where I was even severely pressurized by transferring me on more than one occasion from this district of the south and even filing complaints against me for briefing the witnesses whenever the same was required. समीर राजेश आणि बालेशाकडे कामाक आशिल्लो। समीराचे मरण होमिसाइडल आशिल्ले आणि समीर 31 जुलै 2007 सावन बेपत्ता आशिल्लो। ह्यो तिनूय गजाली सरकार सिद्ध करूंक शकले। बाकी सगळे आरोप सिद्ध करप सरकाराक जमले ना अशें न्यायालयान म्हणला।
प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट. देशभरातले 11 वेगवेगळ्या ट्रेड युनियनांनी म्हारगाये आड आनी कामगारांच्यो मागण्यो तडीक लागच्यो म्हूण मारिल्ल्या भारत बंदाचे उल्याक गोंयांत साप्प उणो प्रतिसाद मेळ्ळा. गोंयच्यो कांय राष्ट्रीयकृत बँको आनी केंद्रीय आस्थापनां सोडल्यार राज्य सरकाराचे वेव्हार, येरादारी आनी मार्केटां नित्या भशेन उगडीं आशिल्लीं. स्कुलांय उक्तीं आशिल्लीं. खाजगी बसवाले आनी कदंबाचोय बंदाक तितलोसो तेंको दिसलो ना. आयटकाच्या बॅनरा खाला कामगारांनी केंद्र सरकाराचे धोरणां आड पणजे निशेध मोर्चो काडून सभा घेतली आनी केंद्र आनी गोंय सरकाराचे धोरणाचेर फोग काडलो. अकरा कामगार संघटनांनी घोशीत केल्ल्या बंदाक गोंयांत सामकोच उणो प्रतिसाद मेळ्ळो. पणजे कांय बँको बंद आशिल्ल्यो. कांय बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी मोर्चोय काडिल्लो. तशेंच कामगारांनी पणजे मोर्चो काडलो. गोवा गव्हर्नमेंटान आमदारांचे पगार वाडयले. फाटली 10 वर्सां मिनिमम वेजीस मारना. 205 भीक दिल्ल्या भशेन गव्हर्नमेंट आमकां भीक दिता आनी तेजेर जेन्ना आमी विरोध करता तेजेर डिस्कशन करपाक हे गव्हर्नमेंट तयार ना. हे गव्हर्नमेंट हे केंद्र आसूं किंवा गोंयचें सरकार आसूं हे कोणाचें सरकार आसा हो डावट मारूंक लागला. हो आम जनतेचें सरकार आसा, हे परिवर्तनाचे सरकार आसा की हे सगळ्या बिझनेस लोकांचे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे सरकार आसा. शेम ऑन दिस गव्हर्नमेंट फॉर अ लिटल फेम. हे सरकार इतले खणाळ आसूंक शकता आमकां खबर नाशिल्लें. 2 पावलां मारला, 2 दिसांचो संप केला इश्टानो आनी फुडल्या दिसांनी आमचे जर प्रश्न मिटलो जाल्यार आमी चड प्रमाणान चड संख्यान आमी परतून रस्त्यार येतले. मडगांव, वास्को, कुडचड्या, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आनी हेर कांय बँको बंद आशिल्ल्यो. तशेंच BSNL कार्यालय आनी पोस्ट ऑफिस बंद आशिल्ले. खाजगी बसींनी ह्या बंदान वांटो घेतलो ना म्हूण प्रवाशांक बंदाक लागून व्हडलीशी कास्तीक पडली ना. तशेंच पेट्रोल पंप, स्कुलां उक्तीं आशिल्लीं. पोस्टाची मागणी आसा तातूंत, पूण देशांत जे सध्या जे कितें चल्ला, जो भ्रश्टाचार चल्ला, देशांत जी म्हारगाय चल्ला, तो एक इश्यू आसा. ताजे भायर ऑल इंडिया पोस्टल ऑल इंडिया जी ट्रेड युनियन्स आहात, जांकां आमी पोस्टल युनियन्स अफिलिएटेड आहात, तांणी हो कॉल दिल्लो आहा. तांचो जो डिमांड आहा त्या डिमांडाक आमी वांटेकरी जाल्ले आहात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पॅट्स म्हूण प्रशिक्षण घेतिल्ल्यांक सेवेन नियमीत आनी प्रमोशन दिवपाची वेवस्था पर्रीकार सरकारान केल्या. फाटल्या सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेमणूक नेमांतल्यान ही तरतूद रद्द केल्ली. मंत्रिमंडळान बुधवारा हो निर्णय घेतलो. LDC, स्टेनोग्राफर, ड्रायव्हर आनी सरकारी मुळावे शिक्षकांक हो निर्णय लागू जातलो. निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावान लागू अशें बसके उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक सांगलें. सरकारान B. सुदर्शन रेड्डीच्या नांवाक लोकायुक्त म्हूण मान्यताय दिल्या. विधानसभा अधिवेशनाचे पयलेच दिसा अर्थसंकल्प मांडपाची तयारी चल्ल्या. 2005 28 ऑक्टोबराक फाटल्या सरकाराच्या कॅबिनेट मिटिंगान वेगवेगळ्या आरारांचेर प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कीम एसेन्शियल क्रायटेरिया काडून उडयल्लो. ताजे नंतर ते सगळे कोर्टान गेल्ले. टायपिस्ट, LDCs, स्टेनोटायपिस्ट, LDCs, ड्रायव्हर्स and 1 government primary teacher. These were the 4 major way. They had gone to the court and court had given decision that every employment in this category from today is subject to decision of that court case. Now since my government has come to power and since it was our government which had originally introduced the PET scheme, we have reversed the decision of cabinet of dated 28/10/2005, thereby reintroducing the PET clause in short with retrospective effect. It is only applicable to those who are already working for the government. There is no PET scheme. Lokayukta appointment has been confirmed by the cabinet. It will be sent to governor for appointment after the minutes are signed. प्रशांत भूषणाचो ड्राफ्ट जेन्ना येतलो पळय ताचो अभ्यास करून फुडल्या विधान ताणें जर तूं म्हाका तो 15 मार्चा भितर दिलो सुद्दां ड्राफ्ट
ताणें 5 मार्चा भितर दिता म्हणला काय 10 मार्चा भितर आनी 15 मार्चा भितर सुद्दां येयलो आनी तो दुरुस्त करून आमी फुडल्या विधानसभेन घालतले 18 पहिल्या दिसा करतले बजेट आय एम थिंकिंग ऑफ जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी सांकेलेम हॅज बीन चेंज इंटू साखळी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.